भयणीनो सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. तुमकांय दिवं. सगळीं भावार्थान विश्वासान हात जोडून हे वेळार भागवत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनांत आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या ह्या चवथ्या नोवेनाचो विशय राग दिवस जळटा थंय शांतीची हातयारां आमी. आयज आमच्या गोंय दोन प्रांतांत पवित्र खुर्साचो सेवाधर्मीक उगडास आमी करता. खुरीस आमकां आमच्या आत्मीक जैताची खुणां. जेजून खुर्सार मरून आमचे आनी देवा मदें पातकां वरवीं तुटलोलो संबोध शांतीच्या बांदपासान गोट केले. जेजूचो खुरीस मनशा कुळाक शांती दिता. ही जेजून आमकां हाडल्या ते शांतीचे गवाय आमी जावंक आमकां आयच्या हे नोवेन आपयता. खरी शांती आमकां एकामेकाक भोगसूंक आनी राग द्वेष आसा थंय भाव भयणीपणाचें नातें गोट करूंक जोडूंक जाता म्हूण आयच्या देवाचें उतर आमकां उगडास करता. रागा वरवीं आमचे मदें वचतले बरे संबंद तुटूंक पावतात. आयच्या ह्या नोवेनान वांटो घेतना आमकां आमच्या रागाचेर जैत व्हरूंक आनी जंय राग दिवस वचता थंय आमी शांतीचे नातें बांदून हाडूंक कृपा आनी बळ मागुया. फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन जेजून खुर्सार वारोयल्ल्या रोगतान आमकां सगल्यांक धुवन काड म्हूण आनी आमकां हेच शांतीचे दूत कर म्हूण हे वेळार त्याच भोगसण्यांक आमी केल्ल्या चुकी खातीर बापा लागीं मागुया आनी सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो नांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बागयो सरांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवृतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विरोध करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पवेदार दियो आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. हे वेळार तुमच्यो गरजो इंतेसा हे वेळार भागवत फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन बापाक उबारात. किरबश्य आमी मागता आमच्या धर्म प्रांतीक लौकीक सेवेच्या केंद्राचो वावर ओर्गीत पोरगोटणेचो वावर सुफोड जावंक हेंय इंतेसांव आमी मागता. प्रितीच्या बापा, पडलेल्या मनशा कुडाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनी तावन उबारचो आनी तांणी कुर्साचे व्हडवडे आनी हिणपण भोगचें म्हूण अगणीत जाणवायन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गूट ओळखून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाकणटाव. ह्या संवसारान आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजूताय दिसान दीस सोड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन.
लोककोंटीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरजा होर दोंगोर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दोर्या वाटेन चलोवंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. तीं देवाचेर आनी मोइशेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं? ह्या ओरोण्यान आमी मोरच्याक? हांगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मोदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायलान जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइशेसाक सांगूंक आयलो, सोर्वेस्पोराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातोक केलें. सोर्वेस्पोरान आमचे सोरशिल्ले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कोर. मोइशेसान पोरचे खातीर विनोती केली आनी सोर्वेस्पोरान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कोर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घातल्यार तो वाचतलो. म्हणटूच मोइशेसान एक पितळीचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जोर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितळीच्या सोरपाचेर नदर घालतलो आनी वाचतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आयकोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सोर्वेस्पोरान केलां तें कोदींच विसरूं न्हय. सोगलीं म्हणुया, सोर्वेस्पोरान केलां तें कोदींच विसरूं न्हय. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक म्हजे पोरचे. हांव सांगूंक वेतां ताका कान दी. ओपाऱ्यांनी खबर सांगतां. पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे करतां. जबाब. सोर्वेस्पोरान केलां तें कोदींच विसरूं न्हय. तो तांकां मार घालतलो तेन्ना तीं ताका सोडूंक लागतलीं आनी काळजांत तावन ताचेशी परततालीं. तेन्ना देव आपलें कोडप म्हूण परमेश्वर देव आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब. सोर्वेस्पोरान केलां तें कोदींच विसरूं न्हय. पूण आपले व्हडे कोणवाळायेन ताचें पातोक ताणें भोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध ताचेर चडूंक दिलो ना. जबाब. सोर्वेस्पोरान केलां तें कोदींच विसरूं न्हय. पूण तोंडा पुरतें मात तें ताचें उलोवप. ताच्या ओठांचीं उतरां फोटकिरीं. ताका दिल्लें उतर काळजांत तीं सांबाळ्ळीं नासलीं. ताचे लागीं केल्ल्या कोराराक विस्वाशी ना जालीं. जबाब. सोर्वेस्पोरान केलां तें कोदींच विसरूं न्हय. शिव वर्तमानाक सोगलीं उबी रावुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता नोमान वंदोन मोहिमा स्तुती दिनवास तुका. तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
जुआवां पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, स्वर्गार तावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान वरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचे विस्वास थेवतल्यांक समेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलोय. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण करचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. भाव भयणीनो, 1888 ह्या वर्साक आल्फ्रेड ह्या नांवान मोर्नाचो वेपार धंदेकार मेलो म्हूण, द मर्चंट ऑफ डेथ इज डेड अशें म्हूण पेपराचेर, वर्तमान पेपराचेर आयलें फ्रांसाच्या गांवांत. आनी चुकीन हेंच पत्र आल्फ्रेडाच्या हातान पडलें. कित्याक आल्फ्रेड मरूंक नासलो. आल्फ्रेडाचो भाव लुदवीक म्हणटा तो मेल्लो. ह्या आल्फ्रेडान एक व्हडली सोद केल्ली, डिस्कवर केल्ली, डायनमायट आमी म्हणटा तो. आनी हो डायनमायट वापरूंक ताणें बऱ्या वस्तूंक वापरलेलो, सोद केल्ली. पूण हो डायनमायट घेवन जायत्यांनी दुसरो ताचो दुरुपयोग केलो आनी संवसाराचें निसंडण करीत गेले. त्या पासत फ्रांसाच्या गांवांत जेन्ना तो मेलो म्हूण आयकलो तेन्ना तांणी ताचें नांव संवसाराक प्रकाशलें, मर्चंट ऑफ डेथ इज डेड. मोर्नाचो वेपार धंदेकार मेलो म्हूण. हें आल्फ्रेडाक जेन्ना ताच्या हातान पडलें तेन्ना तो दुखी जालो, थोटाकलो. आपलो मोन ना उपरांत लोक आपल्या कितें म्हूण पाचारतलो हें चिंतून खंय एके भाशेन आपल्याचे जिविताची नियाड करून ताणें ज्या डायनामायटाची सोद केल्ली, आतां ह्याच आल्फ्रेडान संवसाराकूय आपली एकठांयली सगली गिरेस्तकाय शांती हाडटल्याक भेटयली. एक पुरस्कार दवरलो, जो कोण शांती हाडटलो ताका हो पुरस्कार दिवंक. आनी त्या घडयेतावन जो आल्फ्रेड द मर्चंट ऑफ डेथ म्हणलेलो तो जालो आल्फ्रेड नोबल प्रायज. ह्या मनशाक आज पासून आमी वळखता. कित्याक जो ह्या संवसारान शांती खातीर वावुरता त्या मनशाक हो नोबल प्रायज फावो करतात. बाबनो, पयल्या वाचपान लोक घंटीच्या अनउपकारी जालोल्या आपले पोरजेक, गुणगुणटले आपले पोरजेक देव जालो शांतीचो कुंवर. दर घडयेक जेन्ना इस्रायल पोरजा देवाचेर एके भाशेन पयस वेताली, देवा कडल्यान पयस वेताली, तितलेय पावटी देव शांती घेवन आपले पोरजेक बक्षिता. कित्याक देव आपले पोरजेचो मोग करतालो आनी शांती हाडून देव आपले पोरजेक परतून परतून आपल्या मोगान एकवटायलो. शुभ वर्तमानान आयज जुवांव उगडास करता. ह्याच शांतीच्या कुंवराची जेजू कुरसार मरून ताणें आपले पोरजेक हो मोगाचो नवो हावेस दिलो. सगल्या रागांतल्या द्वेसांतली काडून जेजून कुरसार मरून आमकां आपल्या मनशा कुडाक आपल्या मोगान ताणें वाचली, एक मोग दिलो. ह्या कुरसार आपल्या पवित्र रोगता वरवीं आमकां धुवन काडली, आमकां बोगशिली, आमकां शांतीची मोगाची हातयारां ताणें केली. ह्या कुरसार रावन आज ही गजाल बागून जुवांव आमकां सांगून म्हणटा, आमी दोरेकल्यान जेजू भाशेन ह्या कुरसाची देख घेवन आमी आमच्या जिवितान राग द्वेष सोडून, अनुपकारपण सोडून, वायट सोडून, गर्व सोडून आमी दर एकल्यांनी शांतीची हातयारां हाडटलीं, शांती हाडटलीं हातयारां जावंक आयज आमकां हो सेवा धर्म उगडास करता. भाव न्हू, ह्या संवसारान आयज आमी असलो राग द्वेष पडयता. आयज ह्या संवसारान असले अनुपकार आमी पडयता. आयज ह्या संवसारान अगदी करून आमच्या अंतरराष्ट्रीय मळार, राष्ट्राच्या मळार, आमच्या देशान, आमच्या गांवांनी आयज जायतीं झुजां
राग आमी पडयला आयज. आनी हें सगलें कित्याक घडटा? कित्याक वेगळोचाराक लागून, आपलेपणाक लागून, आयज विंगासाक लागून, रागाक लागून, गोरवाक लागून आयज हें सगलें वायट जायत वेता. असलीं कुपां आयज रागाचीं, दुयेसाचीं कुपां वाडत वेतात. हीं कुपां आमी नोपयत करची गरज आसा. आनी हीं कुपां नोपयत करपाक आयज जेजू आमकां बळ दिता. आयज जेजू आमकां एक बरो मोदेस्ती आमकां दवरता, एक बरो नामणो आमकां दवरता, आनी तो म्हणल्यार बागोवन फ्रांसीस शावेर. बागोवन फ्रांसीस शावेर आपुणूय व्हडली नामना जोडूंक सोदतालो, व्हडले एवॉर्ड पुरस्कार जोडूंक सोदतालो, फामाद जावंक सोदतालो. ताका एके भाशेन इगो आसलो, ताका बरो एटिट्यूड आसलो, व्हडले एके भाशेन नामना जोडून संवसार तो जोडूंक सोदतालो. आनी तेन्ना बागोवन इनास सोयला ताच्या जिवितान भितर सरून एक शांतीची एके भाशेन ताची पिलां ताच्या जिवितान उत्पन्न करता. आनी म्हणटा, फ्रांसीस कसलो फायदो? व्हडली तूं नामना जोडटलोय, व्हडलो संवसार जोडटलोय, पूण तुजो आत्मो तूं इबाडलो जाल्यार. आनी हें नियाडून बागोवन फ्रांसीस शावेर बाबनो आपलें जिवीत बदलून ही कुपां पयस काडून एक नव्या कुपांनी तो भितर सरता. मोगाची कुपां, शांती हाडटली कुपांनी भितर सरून आमच्या देशान येवन आमकां शांती कितें तो आमकां शिकयता. बाबनो बागोवन फ्रांसीस शावेर आमकां दुरेकल्याक ह्या शांतीची देख, बोगसण्याची देख. बाबनो आयज हें बोगसणें आमच्या अंतरराष्ट्रीय मोडार, असलें बोगसण्याची कुपां राष्ट्राच्या मोडार आमच्या गांवांत देशान येतली जाल्यार पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबांनी ही कुपां पयस वचूंक जाय. रागाची कुपां पयस वचूंक जाय, दुयेसाची कुपां, गोरवान बोलली कुपां, एकामेकाक आमी वायटान दुस्मानकाय जेयतलीं कुपां, रागान जेयतलीं कुपां, गोरवान जेयतलीं कुपां पयस वेतलीं. जेन्ना आमच्या कुटुंबांनी आमी पयली स्वात देवाक दितलें जाल्यार बागोवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी उक्त्या काळजान देवाच्या अनुभवान वांटलीं जाल्यार पयले सुवातेर एका घोवा आनी बायले मोदें असलीं रागाचीं, दुयेसाचीं कुपां पयस आसूंक गरजेचीं. एका भुरग्यां आनी आवय बापाय मोदें समजिकायेचीं कुपां उत्पन्न जावंक गरजेचीं. सोजमून घेवंक एकामेकाक, मानून घेवंक, एकामेकाक आदार सहकार दिवंक. एका भाव आनी भयणी मोदें शांतीची कुपां उत्पन्न जावंक गरजेचीं. एका शेजाऱ्या आनी शेजाऱ्या मोदें, एका समुदायान शांतीची कुपां उत्पन्न जावंक गरजेचीं. एका पवित्र सभेन, याज्ञिका मोदें, लौकिका मोदें ही शांतीची कुपां उत्पन्न जावंक गरजेचीं. दर संस्था मोदें, वेगवेगळ्या संस्था मोदें लौकीक वावर करता थंय ही शांतीची कुपां उत्पन्न जावंक जाय. आनी सगलीं रागाचीं, गोरवान बोललीं, आपुणूच बरो, आपुणूच करता तें सारकें, म्हजीं चिंतनां सारकीं, हांव करता तें सारकें, आय एम द बॉस, हांव वडील, हांव पदवेदार, ही कुपां काडून वचूंक गरजेचीं. ही कुपां जर कुटुंबान, समुदायान, फिरगोजेन, समाजान वाडटा तेन्ना ही कुपांचो एके भाशेन डायनमायट वाडत वेता आनी संस्कृताय मरणाची वाडत वेता. आयज आमी वर्तमान पेपराची वाचीत आसा कितलो द्वेस रागाचो वाडत वेता राष्ट्रा मदें, धर्मा मदें, जाती काती मदें, समुदाया मदें, फामिली मदें, घोव बायले मदें वाडत वेता. बाबनो हें आमी सोपोवंक गरजेचें. बागोवन फ्रांसीस शावेर आमकां एक देख जाल्यार, आमी ताच्या भावार्थान वाडल्या जाल्यार ही कुपां पयस करून मोगाची कुपां उत्पन्न करूंक गरजेचीं. शांती हाडटलीं, मोगान जेयतलीं, एकामेकाक सजमून जेयतलीं, एकामेकाक आदार करतलीं, एकामेकाक सहकार दितलीं, सहभागिलीपणान वाडटलीं. असलीं कुपां उत्पन्न जावंक आयचे मिसान बागोवन फ्रांसीस शावेरा फुडें घालून बापाची कृपा आमकां मागुया. आनी आमी दर एकलीं न्हय दुस्मानकाय वाडयतलीं, न्हय वायट करतलीं, पूण शांती हाडटलीं, मोग वाडयतलीं, एकामेकाक बोगशितलीं. असलीं कुपां उत्पन्न केलीं जाल्यार आमचो भावार्थ अदीक वाडटलो. आनी बागोवन फ्रांसीस शावेराचो भावार्थ जो ताणें आमकां वर्सां काळ दिल्लो, ह्या भावार्थाची अदीक परगोटणी जावंक आमकां एके भाशेन बोड आनी स्फूर्ती मेळटली. ह्याच कृपेन, ह्याच देण्यांनी आमकां वाडय म्हूण आमी ह्या दिसान मागुया.
सगळी उबी रावया आनी ह्याच बावटान विस्वासान बरोवन आमची मागणी बापाक आमी उबारुया. म्हजें सवें तुमकां शांती मेळचे खातीर हांव तुमचे कडेन ह्यो वस्तू उलयलां. संवसारांत तुमकां कोंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी शांती खातीर काळजीदारपणान वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी कृपा फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. शांती करतात तीं सुभागी. देव तांकां आपलीं भुरगीं म्हणटलो. आमचो देश कारभार चलयतल्यांनी आमच्या देशाच्या नागरिकांक स्वतान आनी नितीन कसलोच वेगळोचार करिनासतना चलोवंक बारी वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. एकूच कूड घडोवन क्रिस्त दिता ती शांती भोगूंक देवान तुमकां आपयल्यांत. तर ही शांती दोळ्या मुखार दवरून तुमचें जिवीत चलोयात आनी देवाक सदां दिनवाशीत रावात. आमी सगल्यांनी एकामेकाच्या एकवटान जियेवन सदांच आमच्या पेल्याचो मोग करून शांतीची आतयारां जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. शांती तुमकां दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. ही जेजूची उतरां मनान दवरून आमी सदांच आमचें जिवीत जेजूच्या जिविताचेर तिरावंक आनी ताच्या उतरां प्रमाणे जियेवन राग द्वेस पयस करून आमच्या घराबे शांतीची मंदिरां करूंक वावरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. बापा मोगाडा सगळो वेगळोचार पयस करूंक राग द्वेस पयस करूंक बागून फ्रांसीस शावेराचे मोजोरीन खुर्सार मेळ्ळोली शांती घेवन असले शांतीचे दूत जावंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या अपुरबायच्या भयणी भावन हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पविदार देव बापाक मानतात असले जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या गांवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापाक कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुडाक पातकाचें बोगसोडें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर पातकांतलीं सगळ्या रागांतलीं दुयेंसांतलीं आमकां नितळ कर आनी शांतीचें दूत जावंक
व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबारून व्हर. हे विश्वासान आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं मनशा कुडाची सोडवण कुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखान तावन मरण उपसोलें, रुखा तावन जिवीत उपसोचें. रुखा वरवीं देंवचार जोयतीवोत जाल्लो. रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुजी मोगाची येवजण. देखून कुर्सार जोयतीवोन जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सोर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखणटात. तांची सांगाती आमचे ताळे मेळोवन निरो तोरी आमी तुजी सुदी गायता. बापा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले हेच कोशेन कोस मरून सोसूंक वेचे याती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन बसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. ओह तुमी सोमेस घेयात आनी कायात. हे मोजे कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणे कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले. तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्यानी सासणी कराराचे हे रोगत. पातकाचे ही बोगसणी मेटच्या तुमचे हे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तेव्हा रोवतले. हे म्हज्या उगडासा कोरा. बावारताचो गुट पोरगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. सोम्या जेजू तुझे पुनर्जीवन पण पोरगोटा. सोम्या जेजू तुझ्या येण्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतेपणी उडास करता. जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा समेस्तांक
पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सिमा आमच्या आदारी बिशपाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जन्मपणाचो बरमसो दुरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां दिसतागुतीन मेल्ल्या समेस्ताक तुजें पुरसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान जुजे तिसो भोव निस्कळपती, भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखान आमकां वांटू दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच शेजू वरवीं, त्याच शेजू सांगाता, त्याच शेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्व नोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. बाबनो फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन आमी सगळो राग द्वेष सगळो वेगळो चार नपयत करूंक, मोगाची शांतीची बोगसण्याची कपां उत्पन्न करूंक असली आमकां हातयारां कर म्हूण सगळीं भावार्थान विश्वासाने वेडार बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबसके आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशेन वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरुमता म्हणली तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोमयेच्या शांतीदाचो मोग तेची कृपा सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. कुशालकायेन हास्य तोंडान आमी एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. हेच ती देवाची शेळी, होच तो शांतीचो कोर जाणें कुरसावताना आमकां बोगशिली, आमकां बापाच्या वेंगेन एकठायली. सगळो वेगळोचार सोडून, सगळो राग द्वेष सोडून जेजून आमचो मोग केलो, आमकां काळोखांतली उजवाडांत हाडली. होच तो शांतीचो कुंवर आमच्या काळजांनी येता. ह्याच त्या जेजू घेवंक आयली, शांतीक वेंगूंक आयली ती सगळीं भावार्थी आमी सुभागी. म्हाका फोना तुमच्या एकाच उठान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. सोमया जेजू क्रिस्ता कुर्सार उमगोळटल्या तुवें बापाक भेटवलोल्या तुज्या पुताच्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्यान. तुज्या कुर्सांतावन उपजतल्या दैवीक जिवान तुवें आमकां आज भरल्यान. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जीवनपणांक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लायक खालतीकायेन मागतना बागून फ्रांसीस शावेराचे मजतीन शांतीची हातयारां आमकां कर. तुजो जियेता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. बसूया. आयची मिसाची भेट समोरंबल्या पाद्री जॉर्ज फर्नांडीस ताक्या आनी सोह बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. सान फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांच्या दाखणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी इंग्लीश मीस जातले 6:15. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पांडाल घातलेलें आसा थंय वचून तें करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यां इंटर रिलिजियस मीट जातली सकाळीं 9:45 वरांचेर. म्हणटोच 14 दोरची फाल्यांच्या दिसा 9:45 आनी 11 वरांचें मीस आसचें ना पूण 12:15 मीस आसतलें. इंटर रिलिजियस मीट हातूंत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. तशेंच आमच्या पिडेस्त आनी दिव्यांग पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी भावा भयणां खातीर मीस आसतलें सांजे 3:30 वरांचेर. नोव्हेंबराचे 29 29 3:30 मीस भेटयतात यूथ, YCS आनी YSM. उबी रावात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. शांतीचे हातयारां जावंक बागोन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भावार्थान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणे आमी बराबर म्हणया. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळ्यांच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सळवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देणा खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचें ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मा सवे बापाक वाखणटा. आमेन. तुझी गोड कोया शारा
जेजू